कोविडा उपरांत पर्यटकांचो आंकडो देंवलो. विदेशी पर्यटक सामके उणे जाले. आंकड्या बरोबर पर्यटकांचो दर्जोय देंवलो. शेकवाले इडली सांबर विकता ते बंद जावपाक जाय म्हूण आमदार मायकल उलयल्लो. आमी चूक केल्या, आमी चूक करता. आमी इडली सांबार शेकांनी विकपाक लागले. हें बंद जावपाक जाय. हें बंद आमी जर तर करिना, आमी शेकार, हांव शेका खातीर झगडला की ही आमची शेकां कमी जावची न्हू म्हणून. जर बिचार जो कुझीन मेवपाक जाय ते जर तर ना, what are we going to do? That is promotion of our Goa, Goan food and other country food is served. Continental असो आणि कितें असो, बिचार सारखे सी फूड. This is what the tourists are coming for. मजगती सी फूड खावपी पर्यटक येनात. इडली सांबर खावपी टुरिस्ट वाडल्यात. शेकवाल्यांकडे पर्याय ना. इडली सांबरूच विकचे पडटा. शेक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. जरी तो तूं इडली सांबार तो तांकां विकिना जाल्यार ते पासून तुका लुकसाण. आयज तूं शेकांचेर तो तूं वयतलोय, सी फूड खातलो कस्टमर तुका दोळ्यांनी तेल घालून पळोवचें पडटा केन्ना येतलो पळय तो. आयज जी परिस्थिती, जी शेकांची जी परिस्थिती आहा ती सरकारानूच सपला उडयल्या. आनी ते कित्याक विकचे ना? तें पोट तेंचें. आनी कितें आहा तांकां ऑल्टरनेटीव ना. सी फूड खातलो कस्टमर शेकाचे ना. ते असलेच आहा आतां मॅगी नूडल्स खावपाचे, इडली सांबार खावपाचे, आनी म्हाका दिसता फुडें वचून आमकां भेलपुरी सुद्दां तिका विकची पडटली. असली परिस्थिती जालेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.